फाटल्या 7 दिसां भितर जे घडलें, मुखार पावला काय आमी 2 पावलां फुडें आनी 4 पावलां फाटीं पावल्यात? म्हाका दिसता आसगांवची जे प्रकरण घडलां हय, तातूंतल्यान सगळ्या गोंयकारांनी देख घेवपाची गरज आसा. म्हणजे कितें घडटा ते मिडिया खातीर किमान फुडें आयले विशय. पूण ह्याच दरम्यान म्हाका दिसता राज्यान कितलेशेच कडेन अशेंच बुलडोजर लावन जबरदस्तीन जमनी घरां खाली करपाची कामां सुरू आसात. हांव पयरूच एका म्हाज्या फ्रेंडा कडेन उलयतालो, सो तांणी म्हाका सांगलें की गोंयांतले बरे बरे राजकारणी ज्यांच्या आश्रया खाला गोंयांतले जे हिस्ट्री सिटर आसात, त्या हिस्ट्री सिटरांनी बार्देस पेडणे सारक्या जाग्यांचेर अक्षरशः आपले थंयसर लोक घालून बाउन्सर घालून दवरलेले आसात की तो भाटकार किंवा तो जमनीचो मालक थंय येवपाक जायना. अशी घरां कब्जो करून दवरलेली आसात की तो घर मालक परत थंय येवपाक जायना. आमी एक प्रकरण कांय वर्सां पयलीं पळयल्लें, तेजेर गोंयकारांक कदाचित आमकां खूब जाणांक याद नासतली की परवरी मुंबय रावपी एक घर मालक गोंयान आयिल्लो आनी ताका थंयसरल्या जेंच्यांनी एनक्रोच केल्ली तेंच्यांनी ताका थंयसरल्यान मारून धांवडायल्लो. ही 2-3 वर्सां पयलींची गजाल. सो अशी गोंयान म्हाका दिसता खूब प्रकरणां आसात जी भायर येयनात आनी खूब प्रकरणां घडटातूय प्रमोद. आसगांवचें प्रकरण जें आसा ताका एक वेगळी किनार आसा अशा खातीर की गोंयांतलो जो भाटकार मुणकाराचो प्रश्न जो आसा तो सुद्दां फाटलीं कितलींशींच वर्सां असो प्रलंबीत आसा. म्हणजे मामलेदारां कडेन आयजूय 7-8 हजार केसी पडलेल्यो आसात. त्यो केसी सॉर्ट आवट करपाकूय टायम ना कोणाक आनी तेजेर लक्ष दिवपाकूय टायम ना. सो म्हाका दिसता हो कॉन्फ्लिक्ट जो आसा न्ही, जो भाटकारांनी किंवा जमीनदारान खंयच्याय भाटकाराच असो न्ही, खंयच्याय जमीनदारान आपल्या जमनी कडेन दवरलेलो केअरटेकर त्याची जेन्ना जमनीची डिलींग करता तेन्ना त्या मनशाची करूंक नाशिल्ली सोय, हातूंतल्यान हे सगळे प्रश्न उद्भवतात आनी आगरवाडेकर फॅमिली कडेन होच अन्याय जाला. सो तें जर प्रकरण घडलें आनी ताच्या उपरांत अशें जालें की केल्ली केस आगरवाडकर फॅमिली फाटल्यान घेता काय कितें अशा प्रकारची एक चर्चा जाली. वेरेज आतां केस कायद्यान फाटल्यान येवंक मेळना, ती चलची पडटा कितें करून. पूण ते फॅमिलीचेरय टिका जाली की केस फाटी घेता आनी कितें करतात अशें म्हणून. पूण त्या फॅमिलीच्या ते जे सोंसतात, ते जे भोगतात, तांच्या कडेन ते जमनीचो अधिकार ना. लायटीचें बील आसा, उदकाचें बील आसा, सगळें आसा. पूण जमनीचेर एनक्रोचर म्हणूनय नांव ना तेंचें. 30-40 वर्सां ती थंयसर रावतात त्या जमनीन. बरें डबल हेचें घर बांदलेलें आसा. पूण नांवार हेंच्या कांयच ना. सो तांची कितें तरी एक मजबुरी आसतली. एक बारीक घटक गोंयांतलो हो अंत्योदय घटक जो म्हणटा पळय तो हो, जाका आमी अंत्योदय म्हणून सांगता आमचो मुख्यमंत्री आनी सरकार की आपूण आपलें सरकार अंत्योदय घटकाचें म्हणून. तो अंत्योदय घटक जो हो, जाच्या कडेन घर ना, दार ना, कांय ना, पूण तो कोणा तरी आश्रयाक आशिल्लो आनी ताचें घर ताका कसलीच नोटीस दिनासतना, कसलीच कारवाय करिनासतना कोण तरी हाडटा आनी जबरदस्तीन मोडटा. ते मामलेदारूय ना, कोर्टूय ना, कलेक्टर कोण इनवॉल्व ना. कोण तरी भलतेच लोक जांच्यांनी कायदो हातान घेतलेलो आनी मोडलो अशे लोक मोडटात. आनी तातूंतल्यान ही सगळी परिस्थिती उद्भवता आनी त्या फॅमिलीची खरी परिस्थिती जी आसा ती गोंयकारां मुखार येता. आतां ती जी कोणी ओनर आसा तिका खबर आसा काय ते आमी तो विशय तपासाचो विशय, ताजेर आमचो कांय संबंद ना. पूण ज्या लोकांनी हें केलां त्या लोकांच्या विशयी हांव उलयतां, जे एजंट जे आसात गोंयांतले. ह्या एजंटांनी गोंयान आनी गोंयकारांच्या जमनी घरां कब्जो करून अशेच पद्दतीन भायल्यांक हरयाणा, दिल्ली, मुंबयच्या लोकांक विकपाचें सुरू केल्लें आसा. आनी गोंयान प्रमोद हो एक फुडाराक गंभीर विशय येतलो. कळचें सुद्दां ना की कोणाची जमीन जी फाटल्यान जे लँडस्कॅप जे भायर सरलेले ते सेम केस, ज्यो 100 केसी भायर येयल्यो त्यो सेम केस. सुयश, हो प्रश्न आगे फाटल्या 8 दिसां भितर तुका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन मुखार गेलां काय 2 पावलं फुडें 4 पावलं फाटीं? पांडुरंगानाथ विशय म्हणल्यार त्या विशयांनी हांव वचना, कित्याक ते विशय सगळ्या गोंयकारांक आतां खबर आसा. हांगा कशे पद्दतीन माफिया चलता, किंवा हांव फाटले फाटी उलयलो तो गोवा हॅज बिकम अ बेनामी लँड हब. बेनामी लँड करून कोणाची तरी नांवार ती पार्क करून दवरप हाचो गोंय हब जाला. सो ह्यो गोश्टी सगळ्यांक खबर आसात. द अदर इशू इज लोक त्या गांवाचें नांव पयलीं आसा गांव, म्हणजे गोंयांत हो गांव आसा काय ना, गोंयांत आतां गांव आसा काय ना, आसा गांव म्हणून विचारपाचो प्रश्न. म्हणजे प्रत्येक गांवांनी हो आसा गांव आसा, प्रत्येक गांवांनी हो आसा गांव पावला, अशें तें चित्र. आतां तूं पळय, ती घरांतले जे कोण लोक आसा, लोक तातूंत केन्ना इनवॉल्व जालो गोंयकार, लोकांनी तो पब्लीक इंट्रस्ट कसो इशू घेतलो. एका गोंयकाराचें तुमी भायल्यान येवन घर मोडटा म्हणजे कितें, तो पब्लीक इंट्रस्ट केलो, आमदार केलो, सगळो लोक फाटल्यान रावलो. पूण आतां तूं जर पळोवशी
त्या एग्रीवड फॅमिलीन जेन्ना स्टेटमेंट आपलो विड्रॉ केलो, आमकां ह्या केसीक कांय करपाचें ना, वी आर सॅटिस्फायड, कोण आमकां तेंको दिलो म्हणून तुमचें सगळ्यांचें देव बरें करूं, आमी हातूंतल्यान फाटीं दॅट पॉयंट इटसेल्फ तातूंतलो पब्लीक इंट्रस्ट मेलो. पब्लीक इंट्रस्ट मेलो आनी कोर्टाचे नजरेन अथवा क्रायमाचे नजरेन अथवा पुलिसिंगाचे नजरेन लोकस स्टँडी लोकांचो मेलो. लोक जे तातूंत गोंयकार म्हणून जे तातूंत पब्लीक इंट्रस्टाक वताले, तो लोकांचो लोकस स्टँडी त्या पॉयंटाक काबार जालो. लोकस स्टँडी काबार जातकीर आतां ती केस ती विड्रॉ करपाक सुद्दां सोदतालीं, बट बिंग स्टेट वर्सीस ऑफेंडर Correct. जाल्ल्यान ती विड्रॉ करूंक मेळना. बिकॉज इट इज नाव एनी क्रायम इज ऑलवेज स्टेट, ताकाच लागून सदांच स्टेट वर्सीस ऑफेंडर आसता. क्रायम त्या विक्टिमाक पुरती ती उरना. करेक्ट. आतां कोर्टाक गेली केस. कोर्टाक वतकीर कितें केलां, तिका 2 समन्स जाल तरी पुलिसांनी तिका जाग केली ना. 2 समन्स आतां पयर सुद्दां तिणें समन्स स्कीप केलें आनी ती एंटिसिपेटरी बेलाक गेली. प्रमोद, आमी हाजे पयलीं जायका सारकेले सुद्दां केसी पळयला. चर्चिलाक रातयां भितर उडयला, मिडियाक सुद्दां खबर नाशिल्लो. इतले फास्ट तुमी भितर उडोवपाक शकता. मिकीक रातयां भितर उडयला. तशाच केजीच्या हातूंनी दिगंबराक एंटिसिपेटरी मेळ्ळ्या तशाच सेक्शनांनी. सो आमी वेगळे तरेची प्रकरणां एंटिसिपेटरी बेलाचेर भितर उडोवपाची, सोडपाची सगळे तरेची गोंयकारांनी पळयल्या. सो होच इंटेंट तुका हांगा फाटल्या 10 दिसां पुलिसे मदीं दिश्टी पडटा की एक बायल 2 फावटी समन्स स्कीप करता, तिका एंटिसिपेटरी वचपाक. आज समजा ती कोर्टाक गेली केस, एक म्हणजे तातूंतलो PIL लोकांचो लोकस भायर पडलो. पीपल कांट इंटरवीन. जशें PILाक एखादो इंटरवीन जावंक शकता, म्हाका आतां तो इंटरव्युनर करून दिवचो, तसो क्रिमिनला इंटरव्यू जावंक शकना. कोर्टा खातीर ताचो सिरियसनेस आतां पब्लीक उरलो ना. पब्लीक उरलो ना. आनी कोर्ट कितें म्हणटलो? कोर्टाचो जुईज आतां दोनूय स्टँड घेवंक शकता. एखादो जुईज स्टँड कितें घेतलो, मोमेंट द एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन इज बिफोर मी, मोमेंट इट इज अंडर एडज्युडिकेशन, मोमेंट आय रेज द नोटीस, इंटरीम रिलीफ इज कन्सिडर्ड इनहेरंट, अशें जर जजान धरलें म्हणजे पयलीं तुमी तिका 10 दीस सोडली, आतां शी इज अंडर एडज्युडिकेशन. तो म्हणटालो मोमेंट इट इज अंडर एडज्युडिकेशन, इंटरीम रिलीफ इज इनहेरंट, असो एखादो जुईज स्टँड घेवंक शकता. अथवा जुईज दुसरोय स्टँड घेवंक शकता, कारण भायर तूं फॉरेन इंडियेकच बाकीचे केजींनी पळोवशी. एंटिसिपेटरी एक्यूज कोर्टा फुडें उबे रावले शिवाय एखादो जुईज केस हियरिंगाक घेना एंटिसिपेटरीची. पयलीं कोर्टा मुखार येवन उबो राव, मागीर तुजें हांव आयकतां, अशेय जुईज आसतात. पूण हांगा तूं हें जर पळोवशी, ताजे जुईजाचें ताणें घेतले ती भुमिका, ताणें फॉर्मर भुमिका घेतल्या की ही इज गोईंग टुवर्ड्स अशे भुमिके वटेन वता की केस आपल्या मुखार आयली की इंटरीम रिलीफ इज कन्सिडर्ड. म्हणजे तातूंतलो लोकस स्टँडी मेली, लोकांचो PIL इंट्रस्टूय मेला, विक्टिमान ऑलरेडी स्टेटमेंट केला आमकां हातूंत, तो फाल्यां सकाळीं तो परत डिफेन्साचो एडवोकेट तो स्टेटमेंट वाचून दाखयतलो. इवन वेन इट कम्स फॉर ट्रायल तो स्टेटमेंट वापरतलो, अभय लोकांच्या प्रेशरा लागून हिका ह्या केसीक घुसपायल्या, अदरवायज इट इज अ सिवील डिस्प्यूट. सो त्या विक्टिमान आनी सरकाराचो इंटेंट नाशिल्ल्यान, पुलिसेचो इंटेंट नाशिल्ल्यान ती केस पयलींच मारून उडयली. You agree with this? Because we have seen what happened in the last 8 days. Police tried to tell us that they have arrested certain individuals. Those arrested individuals are now out on bail. Where is this going? See, Pramod, there are 2 sides to this entire Asagaon case. If you've seen, one is the demolition part of it, and one is the system. तितून भितर दोनूय सायडीन compromise आसा. Now, one side is the demolition part is handled by the court. It's in legal process. We can, understand there are huge compromises which are already made because there is no intent, as which is rightly said. The intent is lacking, and there is some kind of a leniency shown by the police in probing it and taking it to its conclusion. And secondly,
आतां पळय तांकां बेल मेळ्ळी तेजेरूच कळटा की हेंची सामकीच हें आशिल्ली म्हणून वीक आशिल्ली म्हणून. सो दॅट इज वन पार्ट. नाव इट इज टेकन टू द कोर्ट. द सेकंड पार्ट इज व्हेरी सिरियस वेर एंड द एंटायर Goa is involved in this second part is the failure of the system. When we see police as law and order protectors and हे ते सगळे करता आणि when this same law and order machinery is conniving with bouncers or कोण तो गुंडा म्हणटा or कोण कितेंय म्हण तांकां, if they are in connivance with them and then this thing is happening, then that is something which you and I and every Goan has to be worried about, because no matter what you do, you will not succeed here. Because if the law and order machinery is not supporting you and not hearing the plea of a common man on the ground, then what is the point in having the system? having the system. So that is where. Now the thing is, where has that investigation reached? एक सस्पेंड केले थोडे जाणांक, one PI was suspended, 2 PSIs was suspended. तेजे फाटल्यान कितें? You have instituted a crime branch inquiry into it. Beyond that, what? Because now in this scenario, this entire law and order situation, or we are calling it a system, is actually connected right from top to down in this same case. Yeah. Right from the DG to the constable is involved here, so the inquiry has to be across. I can't believe a crime branch doing an inquiry over their own boss. I mean, it's absurd, when you say that crime branch is doing an inquiry. Yeah. The boss is overseeing that inquiry. The boss is a partner in this crime, which is actually accepted because there's no defiance, there's no denial. Yeah. So where this is heading? I mean, that is the biggest drawback and that is the biggest setback for every Goan right now. If you are not deciding, if that There is is not not even an attempt to project a semblance of transparency. Correct. Yeah. Forget about actual transparency.